आणि कॅप्शन दिला सेव्ह द नेशन. म्हणजे ह्या युथा कडल्यान आमचो देश वाचोवपाक जाय अशें ताणें ह्या पोस्टांच्यान एक मेसेज दिल्ली आसा. वॉट इज दीस? यू हॅव क्रिएटेड, यू आर इन्सायटिंग द पब्लीक अगेन्स्ट दीस यूथ. तुमी ह्या युथाच्या अगेन्स्ट एक द्वेषाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि बिकॉज ऑफ दीज यूथ हू हॅव ऑलरेडी फेस्ड एसॉल्ट फ्रॉम द पुलीस, तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर. सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेन्स्ट इन्सायटमेंट ऑफ पब्लीक आणि स्प्रेडींग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटिंग सोसायटल डिसहार्मनी. सो त्या सेक्शनच्या अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा. आणि दुसरो, जो तुम्ही भारत देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. Just like the national flag, just like the national anthem, the India's map is also protected as a Prevention of Insults to National Honor Act म्हणून आसा. Under that act, you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Naren Sawaykar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्यात, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आणि कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेन सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आणि इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटिंग द पब्लीक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा अँड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्रायम डन बाय युअर गव्हर्नमेंट. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून तांच्या रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आणि वयल्या तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट अँड आउटसाइड द कोर्ट. सुनील, नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी, भारतीय लूटमार पार्टी म्हणटा तांकां आयज जे ह्या डबल इंजीन सरकारान जे चल्ला ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. कशें आमच्या युथांक दिल्लीन मारहाणी केली, तेंची रक्तां काडली, कशें तांकां मोले सुद्दां केले, बोडयेक खिळे लावन सुद्दां कशें तांकां त्रास केले. हे जे यूथ आहात ते कोणा खातीर? आमच्या गोंयच्या युथा खातीर झगडटात. सो आमचो गोंयचो यूथ जो आहा तो आयज जागृत जाल्लो आसा आनी तांकां BJP जे हिटलरशाही सरकार आहा तांकां बूथ शिकोवपाक तयार आसात. आनी हिटलराची कशी दशा जाल्ली तशी दशा ह्या भारतीय जनता पार्टीची जावपाची आसा. ह्या भारतीय जनता पार्टीन आमचे जे युथाचे भुरगे यूथ आसात तांकां कॉक्रोचूच न्हय, टर्मायट. आनी काल एक टेलिव्हिजन हे पळयतालो हांव न्यूज, टेररिस्ट सुद्दां म्हटले ह्या भारतीय जनता पार्टीन. हेजो जो हे आसा ते आमच्या गोंयच्या युथान नोंद घेवची आनी येता त्या इलेक्शनान तांकां सारके बूथ शिकोवपाचे. कित्याक हो नरेंद्र सावयकर आहा जो आमच्या भुरग्यांक टर्मायट आनी कॉक्रोच असो नेम प्लेट दिता, ताका आयज आमी पणजी पुलीस स्टेशनार येवन तेजी FIR करपाक रिक्वेस्ट केला पुलीस स्टेशनार. आनी त्या 3 दिसां भितर तेजी FIR जायना, तेजेर कितें कारवाई जायना, फुडली कारवाई आमी कितें करतले ते आमी पुलीस इन्स्पेक्टराक सांगला. सो हांव कितें म्हणटा, लोकांक ह्या गोंयकार युथान ह्या BJPचे चडशे जे वोटर आसात तांकां आव्हान करतात, हो आयज तुमी जागे जायात, तुमी जागे जावपाची आयज गरज आसा. कित्याक तुमच्या हिमतीचेर हे सगळे जे चल्ला, तुमच्या वोटाच्या हिमतीचेर हे भारतीय जनता पार्टी उठ्ठा. तुमच्या हेजे खांद्यार हात घालून हे आयज आमच्या भारताच्या युथाचेर गोळीबार लाठीचार्ज करतात. सो जागे जायात. थँक्यू. कितें सांगलां म्हणटा तुमी PI 3 दिसांनी FIR जाय? 3 दिसां भितर तूं तर FIR करना, कारवाई करना हेजेर, जाल्यार आमी नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट टायम. भाई कोर्टान वयतले तुमी? डेफिनेटली 3 दिसांनी जर जायना कोर्टान वयतले. म्हणून तुमकां दिसता पुलीस एक्ट जातले म्हणून? कित्याक बहुतेक वेळा प्रोटेस्ट जाता तेन्ना पुलीस ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करतात आनी गोंय सांबाळपा खातीर उदाहरणार्थ DCPचेर सुद्दां धरात खंयचे हांगसरले पुलीस आसा किंवा मामलेदार आसा, मॅजिस्ट्रेट आसा, तो
ओपोजिशनाक वचपाकूच दिना आनी काल जो BJPचो प्रोटेस्ट जालो तेका ओपन हँड दिल्लो जेणे काँग्रेस हावसाक रेड कार्पेट घालपाचें उरिल्लें फक्त सो डेफिनेटली आज गोवा पुलीस जे आसा दे आर वर्किंग अंडर प्रेशर पूण कितें आसा लास्टाक आमी जाणा की न्याय कोर्टानूच मेळटलो आमकां पूण कोर्टान वचपाक सुद्दां हे सगळे स्टेप्स कंप्लीट करचे पडटा इट इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ तुमी कंप्लेंट घालची पडटा यू हॅव टू शो दॅट दर इज इनएक्शन बाय द पुलिसानूच भितर वयल्या लेवलाचेर वचचें पडटा नॉर्थ गोवा एसपीक मेळचें पडटलें तांकां सांगचें पडटलें रेजिस्टर कर म्हणून एंड वेन ऑल दोज थिंग्स फेल्स देन वी आर अलाउड टू गो टू कोर्ट सो आमी सगळी प्रक्रिया ही फॉलो करूनच वी वील डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल आनी वी वील टीच नरेन सावयकर अ लेसन एज फास्ट एज पॉसिबल तुम्ही कितें कंप्लेंट बीन फायल करतली काल जो प्रोटेस्ट जालो ब्लॉक केलो रोड बी ताचेर तुमी कितें कंप्लेंट बीन फायल करतले पळय प्रोटेस्ट जाल्लो काँग्रेस पार्टीच्या ऑफिसाच्या भायर म्हाका दिसता डेफिनेटली तांणी तरी एक कंप्लेंट घालूंक जाय फाटल्या वेळार तुमकां याद आसतली आमी FEG बंद केलो म्हूण आमचेर FIR घाली आनी आमकां क्वेश्चनिंगाक आपयले पूण ताज्या थोड्याच दिसा पयलीं BJPन तांच्या भायर काँग्रेसीच्या पार्टीच्या ऑफिसाच्या भायर FEG बोट जळयल्ली तांचेर कांय FIR घालूंक ना आनी हें म्हजे कडेन RTIन कळ्ळें की दे हॅव नॉट फायल्ड एन FIR तांकां म्हज्या RTIन रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवपाचो प्रयत्न केल्लो सो आय डोंट नो वाय काँग्रेस पार्टी इज नॉट फायटींग हार्ड अगेन्स्ट द BJP तांकां कोर्टान व्हरून तांकां यू हॅव टू प्रूव दॅट दे वर रॉंग सिस्टम यू हॅव टू मेक द सिस्टम वर्क फक्त एका दिसाचो मिडिया इव्हेंट करून काय फायदो ना यू हॅव टू मेक द सिस्टम वर्क अँड मेक देम सफर द कॉन्सिक्वन्सीस सो आय ऑल्सो अपील टू काँग्रेस पार्टी टू फायल कंप्लेंट अगेन्स्ट दीस बिकॉज द काँग्रेस मिडिया इव्हेंट करता म्हणटा तूं हांवें तशें कांय म्हणूंक ना रे बाबा पूण एका दिसाची सिरियस घेना म्हणटा काँग्रेस. म्हाका दिसता दीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज जेन्ना तूं BJPच्या अगेन्स्ट फायट करता दीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां ही ख्यास्त पडूंकूच जाय हे जे करता ते क्रायम्स वॉट नरेंद्र सावयकर हॅज डन इज अ क्रायम वॉट BJP डीड आउटसायड द काँग्रेस ऑफिस येस्टरडे वॉज अ क्रायम सो दे हॅव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द क्रायम सो हांव फक्त अपील करता की दे शूड फायल कंप्लेंट्स अगेन्स्ट दोज क्रायम्स अँड हें करचें म्हणून लास्ट टायम तुमकां सांगलें हांवें FEGची म्हाका RTI रिप्लाय आयली तें हांवें अर्चित नायकाक धाडलें सुद्दां आय आस्क्ड हिम ऑल्सो पळय दीस इज गूड फॉर यू हें म्हाका RTIच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की तांणी तुमच्या ह्या हाचेर FIR फायल करूंक ना तुमी कंप्लेंट फायल करा आनी प्रोसीड करा म्हणून ही इज नॉट डन दॅट ते तुमी काँग्रेसीकूच विचारात म्हाका दिसता जेन्ना BJPक फायट करता वी शूड होल्ड देम अकाउंटेबल एवरीवेर म्हणजे जशें सडक से संसद तक म्हणटा तशें एवरी ऑपॉर्च्युनिटी यू गेट यू शूड यूज टू पूट द BJP ऑन द मॅप काँग्रेस इज नॉट युझिंग तुमकां कळटा न्ही तुमी शाणे आसा समजपाक कितें जाता थँक्यू मानवल थँक्यू